एक जुना सावन नुस्तेमारी हंगामाक ब्रेक लागलो. वाट्ट 2 महिन्याच्या विसावा उपरांत नुस्तेमारी हंगामाक परतून सुरवात जातली. ज्या प्रकारे गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेमारी बोटींच्या जाग्यार आधुनीक ट्रॉलरींनी वांटो घेतलो, तशेंच तारवोट्यांचोय जागो बिगर गोंयकारांनी घेतला. 2 म्हयन्याच्या विसावा वेळार हे बिगर गोंयकार नुस्तेमाऱ्यांची सुटी सुरू जाता. व्हडा उमेदीन सध्या हे झारखंडचे कांय नुस्तेमारी कामगार जाळी आनी हेर सामान गुठलोवपाचें काम करपाक व्यस्त आसात. गांवाक वचपाची खोशी आनी झारखंडचे संगीत ह्या नुस्तेमाऱ्यांक काम करपाची उर्बा दिता आसतना बेतीमच्या मालीम जेट्टी वयले हे चित्र पळयात. सध्या गोंयांत नुस्तेमारी हंगाम सोंपयल्लो आसा आनी 2 म्हयन्याच्या विसावा उपरांत परतून हो नुस्तेमारी हंगाम सुरवात जातलो. आमी आसात बेतीन हांगासर मालीम जेट्टीचे जे नुस्तें धरतात थंय, आनी हांगासर जे नुस्तेमार कामगार जे आसात, जे भायल्या राज्यांतल्यान हांगासर येता आनी आपलो पोट भरपा खातीर उदरनिर्वाह करतात, ते आतां सध्या त्यांच्या आपल्या म्हणजे झारखंडाचे चडशे हांगासर कामगार आसा ते आपल्या लोकगिताचेर त्या तालार हे सध्या काम करता आसतना दिश्टी पडटात. वाइंड अप करपाचे तेंचे कामां. अभी 2 महीने आपको ब्रेक मिलेगा ना ये काम को? हाँ हाँ, अभी 2 महीना ब्रेक मिलेगा, फिर होगा, अगस्त से शुरू होगा. हाँ. तो अभी कब से आप ये काम कर रहे हैं गोवा में? ये गोवा में हम लोग का अभी हो रहा है 9 महीना हो रहा है. अगस्त में आए थे. अगस्त में आए थे. अभी कंटिन्यू ये हंगाम अपने मच्छी पकड़ने का किया है? हाँ हाँ, कंटिन्यू अभी किए हैं 9 महीना. तो क्या क्या करते हैं आप लोग? हम लोग जाके अंदर मच्छी मारते हैं. ये ट्रॉलर से आप लोग समंदर में जाते हैं? हाँ हाँ. समंदर में कितना दिन गुजारते हैं आप लोग? समुंदर में वही 1 सप्ताह नहीं तो ज़्यादा भी हो जाता है कि एक बार मच्छी नहीं मिलता है तो. आप झारखंड से हैं? हाँ, हम आपको ये अनुभव एक्सपीरियंस कहाँ से आया? पहले कहाँ काम किया था? हम लोग का गांव तरफ का उधर झारखंड से पहले आया था भैया लोग. जो इधर हैं वो सब आए थे पहले, तो उस सब से हम लोग आए, फिर हम लोग बाद में सब पुराना है वो सब. वो सिखाते हैं आप लोग को? हाँ हाँ. वो बाद में अभी आप गांव में जाएंगे, फिर से आपके साथ कोई और आएंगे काम को? हाँ हाँ, आएंगे. तो आप अभी पंजिम में है, यहाँ पे बेतिम में है. ऐसे साउथ गोवा में भी आप ही के साइड के लोग रहते हैं झारखंड के? हाँ, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और किधर किधर का रहते हैं उतना तो पता नहीं है हम. अच्छा. हाँ. तो केवल तीन ही ठू राज्य का नाम हमको पता है कि उधर से आते हैं, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़. हाँ. और ये आपको अभी ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको कब से है, कितना साल हो गया? हम लोग तो यही साल न्यू आए हैं, तो हम लोग को उतना फुल एक्सपीरियंस नहीं है इस सब काम में. धीरे धीरे हो रहे हैं. अभी आप 2 महीने गांव को जाएंगे. कब जाने वाले हैं? अभी 2-3 दिन के बाद जाने वाले हैं. अभी आपका हिसाब भी सब हो गया, सब पैसा वैसा? हाँ, अभी नहीं हुआ है, होगा. तो अभी 2 महीने क्या करेंगे गांव में जाके? 2 महीना घर में जाके खेती उती करते हैं, किसान फार्मर. शादी हो गया आपका? नहीं हुआ है. नहीं हुआ है शादी. तो शादी कब करोगे? शादी तो पता नहीं, सोचे नहीं हैं अभी. और शादी करने के बाद बीवी को लेके आएंगे गोवा में? नहीं आएंगे.
क्योंकि घर में रहेगी और हम काम करेंगे आप? हाँ यहाँ कितने लोग एक रूम में रहते हैं? यहाँ रूम में नहीं, वही ट्रॉलर में रहते हैं। अरे ट्रॉलर में ही रहते हैं आप लोग? अच्छा, आपको वहाँ पे ही समंदर में दिन गुजारना पड़ता है? हाँ हाँ, समुंदर में दिन, कभी कभी इधर आते हैं जेटी में। खाना कैसे बनाते हैं समंदर में? खाना बनाता है, बनाने वाला रहता है। बनाने वाला रहता है। आप लोग आपका क्या काम होता है समंदर में? हम लोग का इसे ही जाल खींचने का काम होता है। और जाल फेंकने का काम कौन करता है? जाल फेंकने का काम हम ही लोग से, जो भाई लोग हैं वो सब करते हैं। हाँ तो अभी गोवा में जो जो मछली मिलते हैं, बांगड़ा, इसवण, ये सब मच्छी का पहचान है आप लोगों को? पहचान हाँ। पहचान तो है अभी। तो उसको एक्सपीरियंस चाहिए ना, कौन से जगह पे कौन सा मच्छी मिलता है वो? हाँ हाँ, उसको तो जो चलाता है वो सब देखता है, वो देखने वाला सब दूसरा है वो सब का। सुपरवाइजर रहता है आपके साथ? नहीं, सुपरवाइजर तो इधर ही रहता है, जो मच्छी मारता है ना वो चलाता है, उस उन लोग के साथ रहता है। हाँ, ड्राइवर लोग। एक ट्रॉलर में कितना आदमी जाता है? एक ट्रॉलर में वही 32 उतना तक जाता है। और एक हफ्ता तक आप निकालते हो? राशन सब लेके जाते हैं? हाँ, सब राशन उसन सब लेके जाते हैं उधर अच्छा अच्छा अंदर तरफ, समुंदर का अंदर। अच्छा अच्छा। अभी ये बोट अभी 2 महीने ऐसा ही पड़ा रहेगा यहाँ पे? हाँ हाँ, 2 महीना ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर 2 महीना के बाद अगस्त में चालू हुआ तो फिर सब ई जाल सब को फिर वापस लाएगा और जाएगा अंदर मछली मारने। अच्छा अच्छा। तो अभी ये जाल क्या करोगे आप लोग? अभी ये कहाँ रखोगे? मतलब ख़राब नहीं होता है? ये खराब नहीं होता है, इसको अभी हाँ उधर मालिक का घर लेके इसको हाँ ठीक करेगा। जो फट गया है ना मच्छी मारने में, हाँ। उसका दांत उत से होता है ना वो। मच्छी का तो हमको भी नाम पता नहीं है, आधा सब मच्छी रहता है जो जाल को काट के भाग जाता है। हाँ तुम लोग पकड़ के खाली लेके आता है? हाँ, हम लोग पकड़ के केवल लेके आते हैं। हाँ सो अशा तरेन हे सद्या हांगासर जाळी बी तेंचें सामान जें आसा तें आटोवपाक हाडपाचें काम चालू आसा. झारखंडचे हे कांय कामगार आसा जे नुस्तें धरपाचो आपलो वेवसाय हांगा गोंयांत येवन करतात. तांकां हे गोंयचे बोट धनी आसा ते कामाक दवरतात आनी तांकां पगार मेळटा. 2 म्हयने तांकां एक विसव आसता आनी हे 2 म्हयन्याच्या ब्रेका उपरांत ते परत येतले आनी आपल्या ह्या कामाक परतून ते सुरवात करतले. नमस्कार. गोंयांत सद्या नुस्तेमारी हंगाम जो आसा तो आटोवपाक आयिल्लो आसा आनी आमी आयिल्ले आसात बेतीन हांगासर मालीम जेट्टीचेर. आनी कशा तरेन आतां हो हंगाम नुस्तेमारी हंगाम बंद जाल्या उपरांत ह्यो बोटी हांगासर तेंच्यांनी धडेक लायिल्ल्यो आसा आनी तांचो हंगाम सद्या ते आतां आटपात हाडून हे सगळें पॅकींग बीन करपाचें काम तेंचे कडल्यान चालू आसा. सद्या आमच्या बरोबर आसा ह्या बोटीचो बोट चलयता तुमी. हय, तुमी कर्नाटकाच्यान. तुमचें नांव कितें? रवी शेट्टी. रवी शेट्टी. म्हणजे आतां तुमगे कितल्या वर्साचो एक्सपिरियन्स आसा ही बोट चलोवपाक? हे बोटी चलोवपाची हांव आतां गोंयांत येवन 29-30 वर्स जाले, 30 वर्स जाले बोटी चलयता. 2 म्हयने हो हंगाम नुस्तेमारीचो बंद उरता. मागीर नारळी पौर्णिमेक सुरू जाता. तो मेरेन मागीर आतां तुमी कितें करतले? आतां बोटी बंद केले न्हू, आमी आतां कितें करता, हिसाब घेवन मागीर डायरेक्ट घरा वयता. घरा वचून हे शेताचें काम बी करून मागीर नारळ पौर्णिमेचे पयले आपयता बोटी स्टँडार, तेन्ना येता. सद्या बोट धनी कडल्यान तुमचो जो कितें हिशोब आहा तो सद्या चुकतो करपाचो टायम तुमचो आसा? हय हय, सुकता करता आनी 4-5 दिसांनी सुकता जातले, हिसाब दितले आमकां, वयतले. आनी आतां हांव आनी ते बोटीर हर्षद दोंड बोटी. हय हय, ते वायस कितें हे न्हय, वायस चेअरमॅन. वायस चेअरमॅन गोंय सोसायटीचो मांडवी सोसायटी वायस चेअरमॅन.
अशें आहा. सो मांडवीस फिशरीज सोसायटीच्या वती हांगासर जे सगळे ट्रॉलर्स आसा हे सगळे ते म्हणजे एक सादारण आतां हे वर्सभर तुमी दर्यान सोडटात मागीर 2 म्हयने तुमचे हे तुमकां मातशी एक ब्रेक आसता. 2 महिन्यात चडशे कामगार हांगासर खंयचे आसा? जोरशे कामार जर मेन कोण आहा ते पागी तांडेल ड्रायव्हर सगळे आहा ते कर्नाटकचे आसा चडशे. मागीर ते बाकी खलासी आहा मजबेदार ते सगळे झारखंड ओरिसा ते सायडीचे आहा सगळे. म्हणजे ते सगळे जाळे बिळे नुस्तें धरपाचे. नुस्तेकार काम करपाचे लोक सगळे झारखंड ते सायडीचे आसा सगळे. आणि सध्या आतां म्हणजे तुमी तुमकां कितलो वर्साचो अनुभव म्हटलो तुमी? आमकां हे गोंयान येवन 30 वर्सां जाली. 30 वर्सां. आनी तुमकां कितें म्हणटा म्हटल्यार ते आतां बोट चलयता तांकां कितें म्हणटा तुमी? तांडेल म्हणटा. हय मागीर नुस्तें पळयता ताका पागी म्हणटा अशें. सो आतां तुमची ड्युटी कितल्यांक स्टार्ट जाताली म्हणजे? ड्युटी म्हणून ना 24 वरां आमचे ड्युटीच आसता. नुस्तें बार गेले आमी नुस्तें पळोवपाक वयता. बार गेले न्हू सगळे नुस्तें पळोवपाची केन्ना मेळटा नुस्तें दिसली न्हू तेन्ना मारपाची येवपाची. म्हणजे कितें आव्हानां आसता तुमकां म्हणजे एक चॅलेंजीस दर्यान आतां तुमकां बोट चलयता आसतना बीन? हे सायडीन आमी वयताले ते सायडीन नुस्तें जातालें पळोवत वयता न्हू. त्या सायडीन नुस्तें जालें थिंगा पळयलें दिश्टी पडलें जाळ मारलें कितें येयल्यारूच थिंगा दुसरे दीस बी थिंगाच पळयताले अशें. म्हणजे हांगाच्यान आतां तुमी खंय ते मिरामार सायडीन वयता? मिनामार सायडीन अशें हिंगाच्यान काशवा सायडीन वयताय हिंगा कोलवा सायडीन वयताय अशें आहा भायल्यान. कितले किलोमिटर? 60 मिटर 60 मिटर 50 मिटर अशें बारू जाल मारताय. आणि कितलो वेळ मागीर उदकान आसतात तुमी? थंयच रावचें पडटा. आमी नुस्तें मेवल्यार येताले 5-6 दीस जाले 12 दीस जाले 10 दीस जावन रावताले तशें. म्हणजे 5-12 दीस सुद्दां रावता तुमी उदकान रावताय. दर्यान वचून? दर्यानूय रावचें पडटलें आमकां. काम करता थिंगाच रावतले कितें नुस्तें मेवल्यार तेच घेवन येताले आमी. आणि तुमचे मागीर थंय गेले काय तुमचे खाणा जेवणाचे बीन कशें? जेवणाची सगळे बोटे रेशन व्हरताय आमी हिंगासन सगळे फूल रेशन 15 दिसाची 20 दिसाची रेशन घेवन वयताय सगळे. आयस वीस नुस्त्याक मारपाक सगळे घेवन वयताय. बरें तुमी नुस्तें काडपाचें थंयचें आनी खावपाचें थंय? हय नुस्तें मारलें न्हू कितें तरी जाल्यार फ्रेश नुस्तें येताय आमी खाताय सगळे फ्रेश करून हाडटाय रोखडे. नुस्तें पिड्यार जायनासतना नुस्तें घेवन येताय रोखडोच. म्हणजे आतां तुमी ह्या हंगामात आतां हो हंगाम सोंपलो तेज्या हंगामात कसले कसले तुमी नुस्तें मारलें? बांगडा आनी इसून अशें आहा सगळे ते किंग फीश म्हणटाय आनी टोना फीश अशें. हय सो अशा तरेचें नुस्तें तुमी हाडटा. आणि कितल्यो ह्यो आतां ट्रॉलरी आसतल्यो सादारण? हे सगळे आतां गोंयान आतां एक 70-80% आहा 80-94% चलता एज 80. सो आतां तुमी जेन्ना एक ट्रीप घेवन येता दर्यांतल्यान तेन्ना कितलो टनाचो माल तुमी हाडटा? कितले टन म्हणून ना कितले मेळटा तितले घेवन येताय न्हू. 10 टन हाडले 10 टन 5 टन हाडले 5 टन एक पाटी तांकां डिझलाकूय लास जाता एक पाटी सांगून जायना तशें आहा. नुस्तें मेळल्या प्रमाण आहा. एक पाटी कितें जाता ते नुस्तेंय मेळना तशेंच येवचें पडटा 10 दिसांनी. थोडे बी ते डिझल मेळटा तितले घेवन येवचें? मेळटा तितलेच घेवन येता. एक पाटी 2 दिसांनी मेळूंक शकता. एक पाटी 10 दीस बी रावंक शकता अशें आहा तें नुस्तें. तुमी बोट चलयता सो आतां तें नुस्तें केन्ना मेळप खंयचें धरप तें एक्सपिरियन्स मागीर कोणाक आसता? आतां आमकां गेले न्हू उर्मी टायमार नुस्तें मेळचें. नायट येल्यार नायटीक पळयता भोंवता तेन्ना नायटीकूच नुस्तें मेळूंक शकता. नाजाल्यार सकाळच्या टायमार संजेकाळी टायमार दनपाराक मेळचें कमी नुस्तें सकाळचें आनी हे नाजाल्यार नायटी जाल्यार उर्मी आसता न्हू उर्मीक मेळचें ना. अमावस्या आसता तेन्ना नायट मेळटा नायटीकूय मेळूंक शकता नुस्तें चडशें. म्हणजे ते अशें चंद्राच्या हेचेर बीन आसा? येयना नुस्तें केन्ना अशें आहा. काळोख जाय कारको कालो काडल्यार नुस्तें मेळटा नुस्तें पडटा आमकां. तुमी आतां कर्नाटकाचे सो अशे कितले तांडेल आसा आनी गोंयचे कोण आसा बीन अशे? हे चुकून आसूंक शकताय खंय तरी गोंयकार बी अशें तांडेल बी आसूंक शकताय. खंय बोल नाही सकताय ना सांगू अशें आहा ते. सो आतां तुमी 2 म्हयन्यांनी येतले? हय 2-2.5 म्हयन्यांनी येतले. बोट स्टार्ट जावचे पयले येतले. ऑगस्ट 10 तारीख पयले येतले आमी. तूं आतां सद्या आसता तेन्ना फॅमिली सकट रावता तुमी गोंयांत? हय गोंयान केन्ना हिंगा फॅमिली घेवन रावताय फॅमिली घेवन हिंगाच रावताय येताय वयताय अशें आहा ते. 1-2 म्हयन्यांनी 1 म्हयन्यांनी येताय वयताय अशें आहा. सो आतां तुमी थंय मागीर रांदतात कशें तुमी? स्टोव बीन कितें आसता तुमकां दर्यान वयता तेन्ना? सोसायटीच्यान गॅस बीस दिता सिलिंडरानूय रांदताय सगळे गॅशीन सगळे गॅसीन व्हरता हिंगासन व्हरता सगळे मागीर गॅस बीस एक्स्ट्रा हेजेले घेवन वयताय ते आमी. आनी फिटनेस बीन तुमकां मागीर? फिटनेस जाल्यार कितें सगळे टॅबलेट्स बिबलेट्स वगैरे सगळे घेवन वयताय कितें जाल्यार. हय सगळे फर्स्ट एड आसता तुमच्या कडेन? फर्स्ट एड आसतात सगळे प्रमाण सगळे आहा टोटल.
सो ते आतां समजा नवे बीन कामगार असले जाल्यार तांकां समज जायना जाल्यार ते मागीर कितें कशें हें करतात. थोडा 2 दिसाक लागून चड कितें रिस्क पोटान बिटान दुखता जाल्यार ते टॅबलेट्स बिबलेट आसता ते तितून प्रमाणान कमी जाल्यार रावतले, चड बी जाल्यार घेवन येवन एम्बुलन्सार फोन करून सांगताय मागीर कोण एम्बुलन्स येवन घेवन वयता तेका. आनी कंटिन्यू वच सामकें दर्यान. हय कंटिन्यू वत, कंटिन्यू म्हणल्यार कंटिन्यू वच. अशी सावळी अशी नाच. ना 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 पावस पडल्यार पावस कंटिन्यू वत म्हणल्यार वत ह्या वर्सा ह्याच जाले वताचेर सोड. म्हणजे सकाळचे जाळे घालतात. हय सकाळचे संजे केन्नाय नुस्तें दिश्टी पडला ते प्रमाण नुस्तें घालचें पडटा, जाल घालचें पडटा नाल्यार ना. आनी केन्ना मागीर आमी म्हणटा पळयतात न्हू सकाळीं हांगासर बोटी लागता त्या मालीम जेट्टीचेर, त्यो मागीर बोटी खंयच्यो येतात ह्या सकाळीं येता नुस्तें. केन्ना नायट पळोवन येता न्हू, नायट पळोवन ते बेगीन पावता न्हू, सकाळचे पावता थिंगा त्या टायमार पावूंक जाय नुस्तें मार्केट टायम जाल्यार मार्केट टायमाक पावूंक जाय अशें आहा न्हू. सकाळचे हिंगा मार्केटाक विकतात 4 मार्केट 4:30 मार्केटाक लागून तेका लागून 3 बोटी घेवन येताय अशें आहा. म्हणजे असो टायमींग ना तुमचो. ना ना टायमींग ना तेन्ना सावन थिंगा सावन डायरेक्ट सोडले म्हणल्यार डायरेक्ट येवपाचें आहा भितर. टायमींग ना पयलेच राती येवंक शकता, सकाळीं येवंक शकता, अशें संध्याकाळी सांजचो येवंक शकता. आनी ह्यो सगळ्यो ट्रॉलरी एकाच जाग्याचेर रावता काय डिफरंट डिफरंट तुमचे जागे आसात. ना 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 कोणचे डिफरंट जाग्याचेर आसता. एक कडेन नुस्तें मेळल्यार तितून एकूच जाग्यार पावता ते बोटी सगळे. एक नाल्यार ह्या सायडीन चारू सायडीन भोंवत रावता ते. सो आतां अंदू इंधन डिझल बीन म्हारग जालें सो त्याचो परिणाम जाला कसो दिसता. हय डिझलाक लागून आतां गोंया गव्हर्मेंटान हें केल्या कितले डिझल वाडल्या कोणाक चलोवपाकूच नाका. डिझलाचें प्रमाण हें जालें न्हू, नुस्तें येयना, नुस्तें मेळल्यार डिझलाकूय लॉस न्हू. मागीर लॉसान चलो हाडचे पडटा, धंदो करचो पडटा. धंदो करचेच पडले न्हू. एक ट्रीप नाल्यार दुसरी ट्रीप तरी मेळटले म्हणून ते प्रमाण पात्रांव लोकांनी कितें करता हाडून बोटी इतले कोट्यांनी बांदलेल्या बोटी तेका त्या प्रमाण चलयचे पडले न्हू. तेका बँकीचे आसता रीण काडून चलयचे पडले न्हू. तू खूब बरी म्हायती दिली. तू कितलीं वर्सां म्हटलें तू बोट चलयताय. हांव बोट चलयताय 30 वर्सां जालीं. सादारण 30 वर्सां जालीं आनी अशा तरेचो तेंचो एक्सपिरियन्स तांच्यांनी आमच्या बरोबर मांडलो. आतां सद्या ह्या नुस्तेमारी हंगामाक सद्या ब्रेक लागिल्लो आसा. 2 म्हयने उपरांत नारळी पौर्णिमा जशें आमी म्हणटा त्या मुहूर्ताचेर परतून एकदां नुस्तेमारी सुरू जातली आनी अशा तरेन गोंयकारांच्या ताटान परतून चमचमीत अशें नुस्तें सद्या पळोवपाक मेळटलें. मात्र सद्या आतां पारंपारीक पद्दतीन जी नुस्तेमारी धरपाची पद्दत आसा ती गोंयांत चालू आसतली. मात्र हे ट्रॉलर जे दर्यान वयता तेजेर ह्या म्हणजे जे पावसाचें वातावरण आसता, अलर्ट्स आसता, ताका लागून दर्यान ह्यो ट्रॉलरी बंद करपाचे सरकार सुचोवणी दिता. अशा तरेन ह्या सद्या ह्या हंगामाचो आमी नियाळ घेतलो. दक्षिण गोंयच्या कुटबोण जेटीचेर लेगीत कामगार नुस्तेमारीचो हंगाम सोंपिल्ल्यान पावसा आदी नुस्तेमारीची कामां आटपात हाडटा आसतना दिश्टी पडटात. कांय कामगार 2 म्हयने सुटयेर वचपाच्या उमेदीन आसात. हो हंगाम तसो सादारणूच आशिल्ल्याचे बोट धनियाचें म्हणणें. वाडटी म्हारगाय आनी सरकाराच्या अपुऱ्या आश्वासनांक लागून बोट धनी सावयो डिसिल्वान खंत उक्तायल्या. ह्या 2 म्हयन्यांत नुस्तेमारीच्या जाळ्यांची मरम्मत, बोटींचे मेंटेनन्स आनी उपरांत परतून कामगारांक कामार रुजू करपाच्या बोवळात हे 2 म्हयने अशेच सोंपतले अशें बोट धनी सांगतात. मात्र कालच्यान सीझन बंद जालो. सो कसो आसलो सीझन ह्या पाटी मातशें उणें आहलो, कांय ना इतलें बट सीझन कांय ना, नुस्तें उणें आहलें. आतां चोया नेक्स्ट सीझन. 2 म्हयने बंद न्हू. माने गेले सगळं. हय माना सगळें गेलें. आता कितें करतले तुमी 2 महिने बंद आसताना. 2 महिने कितें बेकार अशें चोवपाचें आतां 2 महिने काम कांय ना. चोया 2 महिने. सो रिपेरिंग वर्क बी आसतलें. हय रिपेरिंग वर्क बी आसता. आतां प्लायवूड बी हाडला गाडी, कॅबिना काम आसा, बारीक काम आसता. ऑयल सोडपा आसता, इंजीन ऑयल, गियर ऑयल. सो ह्या 2 महिन्या भितर तुम्ही मेंटेनन्स भी करून मेंटेनेंस आता 2 महिने. और गांव जाके वापस आएगा. अभी कल जाएगा, वो गांव जाएगा कल. कल हो गया. तो कितना महीने काम किया आपने यहाँ पे. 9 महीना काम किया. सेंटर 3 तारीख को आएगा. बोल. तो अभी 2 महीना क्या करोगे गांव में. गांव में जाके वो खेती करेगा. खेती बाड़ी करता है वो. खेती बाड़ी करके वापस इधर आएगा. साहेबाब कसं असलो सीझन. आता कालच्यान बंद. सीझन मॉडरेट म्हणपाचें. सगळे कोणाक जाला ते जाला. तुम्ही पयला आसतले आमचे मार्केटांत जे प्रायसीस वाडल्या बिकॉज देर वॉज लॅक ऑफ फीश. जे किंग फीश पयला आसतले 1300 रुपयान किलो कसो जाला.
सो देर आर अप्स एंड डाउन्स म्हणटा ते भाशेन कोणाक जाला तांकां जाला कोणाक मेजॉरिटी आय थिंक इट वॉज अ मॉडरेट नॉट दॅट एज वॉज एक्सपेक्टेड. ओके. आता 2 महिने कितें करतले तुमी, कशे आसतले तुमचे? 2 महिने कितें आसा आमचे जे मेंटेनन्स आसता बोटीचे जे नेट्स रिपेर आसतात थंय बिजी आसता. मागीर नेक्स्ट मंथ मागीर तुजे लेबराचे हितून बिजी. सो हे 2 महिने चड हाडपाक वचपाक हाडपाचे आनी ते अरेंजमेंट. सो 2 म्हयने म्हणल्यार 60 days रोकडे वयतले. तशें ह्यो पावटी आमी जायते स्ट्रगल जाल्या रिगार्डींग डिझल प्रायसिसाक बी, जी आमकां ते वॅट रिइम्बर्समेंट एक आश्वासनां दिल्ली सरकारान इवन इन आमचे एसेंब्लीक, थंय सुद्दां ते आजून करूंक ना. की आमकां जी रेट मेवताली इट वॉज मोर दॅन द रिटेलर्स व गिव्ह रिटेल प्रायस जे आमकां कन्झ्युमर जे भायले आतां गाडयेक आहा तेज्यान चड आमकां पडटाले. सो देर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द फिशरीज डिपार्टमेंट with regards to any VAT reimbursement or diesel subsidy or आमकां कसली सबसिडी मेळ. सो ओनली एश्युरन्स आर गिवन आनी सगळे एश्युरन्सां दिता. आनी आज पयलां आसतलें एक 4.5 वर्सां पयले आमचो CM गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कुडपण जेटीर आयिल्लो आनी थंय आमचे दोनूय आमदार जे आमचे वेळ्ळेचे तशेंच बाणावलेचे दोनूय आशिल्ले आनी तेन्ना आमकां बोटकारांक एक आश्वासन दिल्लें. तेन्ना म्हाका उगडास आसा की बाणावलेच्या आमदारान थंयच स्पिकराचेर फोन मारून CMाक फोन मारून एक एश्युरन्स दिल्लें की रिटेनिंग वॉल जातलें म्हणून. आयज 4.5 वर्सां जालीं आजून तेजेर कांयच ना. ओली एश्युरन्स कांयच ना म्हणटा ते कांयच ना. फकत आमचे एसेंब्लीक पयले जाल्यार थंय क्वेश्चनां रेज जाला तेजेर निकाल कांयच ना. म्हाका दिसता हे फोटोय आयला आमी लास्ट 40 years हे आमचे जे फिशरमॅनांक त्रास जाता बोटकारांक आमी म्हाका दिसता 40 वर्सां जालीं म्हणून आजून आमी वी आर स्टील इन द डार्कनेस. सो आय होप बेटर डेज वील कम इन द फ्युचर. पूण हे दोन्ही आमदार आसा ते असे उलयतात की फाल्यांच जातले काम, अजून जावना. हे 4.5 वर्सां तेंच सांगता न्हू 4.5 वर्सां जालीं. हे जे बोटकारांक तांकां दिसलें हे रोखडेच जातलें पण CMाक फोन मारलो तांकां सगल्यांक म्हाका दिसता हांवूय बोटकर आमकां सगल्यांक लॉलिपॉपां दिलेलीं आमदारांनी.